प्रितीच्या बाबडेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 17वी चीट 20 ते 25 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? आयच्या शिवर्तमानान फारिजियो जेजू कडेन येतात आनी विचारतात देवाचें राज केन्ना येवचें आसा. आनी जेजू तांकां असो जबाब दिता. तो म्हणटा नोदरेक पडटा तसलें खुणांनी देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तो जाणो जायात देवाचें राज तुमच्या मदें आसा. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान पयले फावटी येयल्लो, सगळ्या प्रवादांनी आयजा प्रवादांनी जेरमायान दानियेलान ह्या सगळ्या प्रवादांनी 100 वर्सां पयलीं खूब वर्सां पयलीं जेजू येतलो म्हणून हें बरोवन दिल्लें. कित्याक देवान तांकां प्रवादी म्हणून तांकां सांगलेलें की एक जेजू म्हणून आमचो सुरवंडार येतलो म्हणून. पूण दुखाची खबर म्हणजे कितें भाव भयणीनो, की जेजू जेन्ना जल्मलो कोणाकूच कळोंक ना. फकत आंकवार मोरेक ताज्या बापायक जुजे आनी ते गवंडी आहले तांकां फकत कळ्ळें की जेजू एक बाळकू बेतलेहम गांवान जल्मला म्हणून. पूण कोणूच आख्या इस्रायलाच्या पोरचेक कोणाकूच समजूंक नासलें जेजू आतां 2 वर्सांचो जाल्लो आनी आजून पासून कोणाकूच कळोंक नासलें की जेजू खरेंच ह्या संवसारान येयला म्हणून. आनी कितें घडटा? खूब पयस लोकांतले जाणार लोक, हुशार लोक ते येतात जेरुसलेम गांवान आनी ते सगळ्या लोकांक कळीत करतात की जेजू खरेंच ह्या संवसारान जल्मला म्हणून. तेन्नाच लोकांक कळलें की जेजू जल्मला. आनी त्या उपरांत आमी जाणो कितें जालें तें, की हेरोद बादशाहान सगळ्या भुरग्यांक मारले. कित्याक ताका जाय आसलो जेजूक जेशी मारपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू पयली फावट येयल्लो कोणाकूच समजूंक ना, कोणाकूच कळोंक ना. पूण जेजू कितें म्हणटा आयज? तो म्हणटा जेन्ना तो दुसरे फावटी येतलो, कित्याक तो येतलोच दुसरे फावटी आमची झोडटी करपाक. पयले फावट जेन्ना आयिल्लो तो सोरवण करपाक येयल्लो. दुसरे फावटी येतकूच तो आमची झोडटी घेवपाक येतलो. आनी जेन्ना येतलो सगलो लोक जो आदांतान ज्या संवसारान निमणो मनीस पासून आसा तो सगलो लोक जेजूक पळयतलो. पूण त्या वेळार जो लोक जेजूचेर भावार्थ दवरला तोच सोरवणीचो तांकांच तांचें बरें जातलें आनी ते जेजूशी शासनांक जियेतले. पूण जो लोकांनी जेजूचेर भावार्थ दवरूंक ना ती शासनान इफेंडान वयतली. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेजू पोत्तून येतलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. आमी सत मानता म्हणटा की तो पोत्तून येतलो, आमी जाणो. पूण जेन्ना ताणें सांगलां की पोत्तून येतलो तर आमी कित्याक तयारी करना? कित्याक आमचें काळीज, आमचें अंतस्करण, आमचें मन जेजूच्या उतराचेर ताजें उतर आमी कित्याक पाडिना? गरज आमकां ही तयारी करपाक. जेन्ना आमी फुडल्या म्हयन्याक नातालांची परब करतले, इग्रोज मात ह्या दिसांनी आमकां ही तयारी भाशेन एक तयारी करता. आमकां खरेंच दाखयता देवाच्या उतरा वरवीं की आमची तयारी जावंक जाय. फकत नातालांक न्ही, फकत ह्या 2 म्हयन्यांक न्ही, फकत 3 म्हयन्यांक न्ही, फकत 15 दिसांक न्ही, आख्या आमच्या जिवितान आमची तयारी जावंक जाय. आनी जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावता, हें देवाचें उतर आमच्या काळजान धरून हें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, तेन्नाच खरें आमी ही तयारी करता. आनी जेन्ना जेजू केन्ना येत आमी नोको. ताणें सांगलां की तो सांगून येवचो ना, तो चोरा भाशेन येतलो. पूण जेन्ना आमी तयार आसता, जेन्ना खरेंच आमी देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी देवाचो मोग करता, आमच्या पेल्याचो मोग करता, खरेंच आमी तयार आसा जेजू केन्ना येवं. आनी जेन्ना तो येतलो आमी जाणो की आमी ताजे बरी शासनान जियेतले म्हणून. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तनाचेर आमी नियाल करता, जेजू म्हणटा
देवाचे राज तुमच्यामध्ये आसा. तुमच्यामध्ये आसा म्हणजे देवान जेजून सांगला आमकां तो केन्नाच सोडचो ना, ते केन्नाच आमचे अशी पयस वेचो ना. पूण खरेंच आमी ताजे उतराचेर भावार दवरता, खरेंच आमी जाणो ताजें उतर आमच्या भितर आसा, आमच्या काळजान आसा. आयज ह्या उतराचेर नियाळ करुया. हें देवाचें राज जें आमचे भितर आसा तें आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाडुया आनी खरेंच आमी जेजूक परतून मेळपाक जेन्ना येतलो तो ताका आमंत्रण दिवपाक, ताका खरेंच ताका सांगपाक की आमी तुजे पासत रावल्या म्हणून सासणाक जिवन ताजे बरोबर हें आमी आमचो थाराय करुया. भाव भयणीनो, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जीस जातालो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.